being associated with him for so many years, I have to also take a step forward in the interest of the people. So soon I will announce my plans, and definitely I will have to take a step forward, and pretty soon I will announce my plans. The heritage capital of India म्हणल्यार तितून world famous in a highway वयता ती डायवर्ट करपाक आमी आज सगळो चांदोरचो लोक हिंगा येयलो आहा. जे आमचो आमदार आहा तो इंट्रेस्ट घेयना कांय, इंट्रेस्ट फकत आपणाचे पोटा चोयता. अशें गांवांत तुज्यान मदीं हायवे पास करून सगळी हेरिटेज काबार करूंक जायना. हांवें रिपिटेडली हो स्टँड घेतिल्लो आहा. मुख्यमंत्र्याचोय बी ओपिनियन तशेंच आहा. आतां गरज पडली जाल्यार रिजनल प्लॅनान तो रस्तोच काडून उडोवप हें जर करपाक जाय, आनी आज जेन्ना आदलो आमदार आनीक स्थानीक सरपंच आमचे मनान एक रिप्रेजेंटेशन घेवन आयिल्ले आहा. आमी नेक्स्ट टावन कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड मिटिंगाक हो एक सेपरेट एजेंडा आयटमूच स्पेशल घेवन we will see that this road is denotified in the regional plan. We will see to it that Chandor is brought back into the focus and seen to it that it is promoted so that it goes forward. चांदरच्या लोकांनी जर जोखी फुडें येवपाचो एक जे डिसिजन तांणी घेतला, हें डिसिजन इज अ करेक्ट डिसिजन as far as development is concerned, and I am sure that the people will benefit.